त्यानंतर आमचो स्टार्टिंगासान शिगमोत्सव आसता, त्यानंतर गडी जाता, त्यानंतर जात्रा जाता, त्यानंतर सालो उत्सव म्हणून जाता, त्यानंतर जे आवळे भजन जाता. आवळे भजन म्हणजे आमचे पयलीसान म्हणजे आमी पयलीसान आयकता की पयलीं रान आसा आमच्यान निवळ जाता तेन्ना व्हडली बाबांची काटी चडी जाल्ली आसता. लोकांक विवाह जाता. पयलीसान हिंगा तळयेरेन देव येताले. शंबरचे सगळे लोक जेवण आसताले. तेन्ना ते सगळे जेवण आमचे भटजी म्हणजे ह्या पयली जे आसा ते जेवण तयार करता, ते जेवण हें करता म्हणजे ते सुद्दां येता ते म्हणजे हो पयलीसान चालू आसा. आतां म्हणजे देव जेन्ना स्थापना जाला तेन्ना लोकांची आतां लोक आतां प्रत्येक वर्सा प्रमाणे आतां वाडत वयता. कांय वर्सांनी दिसता म्हाका हो चालू सुद्दां आमचो कमी पडटलो. केप्यां